कालचे आखी रात सावन म्हाका आज पासून न्हीद पडना. कालचे पळय प्रेसाचेर जें येयलें की NCP MG पार्टी गोंयांत जाता म्हणटा तें फट केन्ना जावपा शकना आनी फुडाराक जावपाना. MGP कोडे आमी एलायन्स आतांय करपाचें ना आनी इलेक्शन जातय करपाचें ना. असा क्लियर आमगे मेसेज. हांव तर हे पार्टीन तरी जॉयन जाल जायत. ही पार्टी सेक्युलर पार्टी. NCP आमगे नॅशनल काँग्रेस पार्टी पळय म्हणटा ती एक सेक्युलर पार्टी आनी सेक्युलर पार्टी म्हणून हांव हितून जॉयन जालां. आनी आमगे असो तरी आयडियोलॉजी तरी आहा जायत. MGP बराबर BJP बराबर जर जॉयन जावपाचें जाल्यार हांव ना हितून. हांव फाल्यां जायना नासपी. इट्स माय क्लियर कट. NCP is a national party and NCP has got enough strength in its limbs and loans saying that we can contest, go on. But in the larger interest, we have to be reasonable, we have to be practical. It is a unity, is a solidarity that brings us together. So we were very practical. From that angle, we made that alliance should happen. Now we would like to tell very clear that we would like to have alliance with the people who goes with our agenda. ह्या आमचे फेस्टिवलां जी लॅविशली आमी मोडटाले वो आमची सेलिब्रेशन आमी करताले तेजेर ह्या गव्हर्मेंटांनी एक लक्ष घालपाचें वचून शेजाऱ्याक सामाराक वचून चोवपाचें हें जावन आसा गरज. आनी जरी तर हेजेर कसलोय उपाय तर मानना हो पावल तरी मानना जाल्यार म्हाका दिसना आमच्या गोंयकारांची फेस्टिवलां हे भाशेन बरें हेजेर जातली म्हणून.